वेदिरासच्या भोव मोगाच्या भोव मनादीक गवळी बापानो फादर मॅथ्यू आनी सर्व लायक मुखेल्यानो आनी हांगासर आजच्या सर्व काथोलीक सभेच्या सोजेरानो तुमकां बरो दीस मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा म्हाका हो सन्मान दिल्ल्याक रॉल्फीन सुमार 2-3 म्हयन्या पयलेंत ही गजाल म्हाका सांगतना हांवें एक सांगलें त्या एका विशयान म्हाका सोडा तुमी दुसरें हांव कालेंय जाय जाल्यारय करता जाय जाल्यार येवन स्टेजीर बसता आनी गालें बसता पूण कद जाल्यार एक 5 मिनटां बसोंक म्हाका जायना वारी कश्टांचें काम म्हणून हांवें सांगलें पूण जाल्यार तो आयकवना हांवें सांगलें हें हांवें एकल्यान केल्लें काम न्ही आमच्या सगळ्या टिमान केल्लें काम देखून हो सन्मान जो कितें दिला तो आमच्या संगता कोणें वावर केला तांकां सगळ्यांक फावो जाता म्हणून सांगूंक हांव ह्या संदर्भार आशेतां आनी मोगाच्यानो फाटल्या कोरोना आयिल्ल्या उपरांत आमच्या जिवितांत 2 भाग जाल्यात एक लॉकडावनाच्या पयलींची जिणी आनी आतां लॉकडावना उपरांतली कोरोना उपरांतली जिणी केदाळा पर्यंत कोरोना वचनागी तवळ पर्यंत आमी ह्या जिविताचे दुसरे भाग मुखार सरून वेता फाटल्या 20 वर्सांनी दायजी वर्ल्डा मुखांतर सांस्कृतीक जावं सामाजीक जावं या धार्मीक जावं सभा रितीची सेवा करचो वावर करचो अवकाश म्हाका मेळ्ळा पूण फाटल्या 9 म्हयन्यांनी जें कितें म्हाका करूंक अवकाश मेळ्ळा भोवशा तातूंत म्हाका भोव चड तृप्ती आसा म्हणून सांगूंक हांव ह्या संदर्भार आशेतां सबार गजाली हांवें शिकल्यात सबार गजाली शिकल्यात टीव्हीच्या स्टुडिओ भितर बसून दुसऱ्यांक उपादेश दिवन हांवून 15 दीस वचून हॉस्पिटलांत कोरोना अटॅक जावन न्हिदलोय आसा तो एक व्हडलो अनुभव आनी आज हांव तुमकां तुमच्या मुखार उलयता जाल्यार ह्या म्हज्या जिणेची दुसरे भाग म्हणून हांव सांगता कित्याक म्हळ्यार म्हाका मेळ्ळें एक नवें जिवीत म्हणून हांव सांगता पूण एक विशेश तरान आज हांव उल्लेख करूंक आशेतां कित्याक म्हळ्यार हो काथोलीक सभेचो दीस तांचो हो समजतो आनी तांचे कार्यक्रम तुमचे आमचे कार्यक्रम तशें जाल्ल्यान फकत एक गजाल ह्या संदर्भार विशेश तरान हांव आशेतां आनी म्हाका भोव गौरव भोगता कित्याक आज ह्या संदर्भार आमचे सांगता बिस्सायब आसात आनी तांचो ध्येय आसा बंधुत्व तांच्या बंधुत्वांतय आमकां सर्वांकी जायतें प्रेरण मेळ्ळां आनी आज जर तर कोण नवो अध्यक्ष हांगासर उदेवन येता आनी मुखले हुद्देदार उदोवन येता तांचे लागीं म्हजें एकच एक मानवी कितें म्हळ्यार आमी आमच्या समुदायाच्या बरेपणा चिंच्या सवय दुसऱ्या समुदायातय एक बरो संबंध रचचे आनी उरोवचे एक प्रयत्न करची भोव गरज आसा आनी हें फाटल्या 8-9 म्हयन्यांतावन जायते हांवें अनुभव केला आनी पळयला आनी आमी सबार फावटी हेर समुदायांक हेर भाशांक आमी दुरसता पूण ते आमी दुरसोवचे तितले पाड न्ही आमी तांच्या सांगता बरोवन काम करतना आमी सगळे एक म्हणलो एक अनुभव तो आमकां जाता हांव कित्याक बिस्सायबाचें आमचें निदर्शन दिता म्हळ्यार त्या लॉकडावनाच्या कश्टांच्या टायमार हांव सकाळीं 11 जावन 1 वरां म्हणसर एक लायव्ह शो करतलो भोवशा सगळ्या इतिहासांत पयले फावटी म्हणल्यार बरी एक बिस्सायब टीव्हीच्या स्टुडिओंत येवन लायव्ह बसला आनी लोकांची फोनांत ताणें गाणी गेल्यात आनी ती शाती तें धैर्य तें मुखेलपण आसा जाल्यार आमच्या ह्या बिस्पाक म्हणून सांगूंक म्हाका व्हरतो अभिमान भोगता कित्याक म्हळ्यार लायव्ह लोकांची फोनां घालून उलोवचें तितलें सुलाभ न्ही खंयच्याय धर्माच्या मुखेल्यांक कित्याक म्हळ्यार आमी कोण बसतानाय पयलीं आमकां नेगेटीव मुखार येता पॉझिटीव फाटल्यान येता आनी त्या दीस म्हाका जाल्लो संतोश आसा आमच्या क्रिस्तांवांच्या की चड हेर जातीची कॉल आयिल्ली कितलेशे की जण फोनार पाद्रापाच्या पांयांक पडून आशिर्वाद तांणी फोना मुखांतर काण गेला आनी थंत कळटा आमच्या धर्माक दुसरे कितले बरे रेस्पेक्ट दितात म्हणून दुसरें हांव सांगूंक आशेतां तुमी जायत्यांनी पळयला जावंक पुरो हालो फादर कार्यक्रम दायजी वर्ल्ड टीव्हीचेर एका याजाकी जिणेची खाणी कशी हेरांक प्रेरण करूंक शकता म्हणून हांवें दाखयतना म्हाका फाटल्या 9 म्हयन्यांतावन कितलेशा अक्रिस्तांवांची फोनां आयिल्लीं आसात मुखार मेळ्ळीं आसात तांणी म्हाका सांगलें आसा मरण भयर दिना गुरुकुल ना हेंका कोंकणी बारपुजी आंड फुल्ल प्रोग्राम तुये आ गुरुकुल हेंका मस्त हेल्प मालदेर आनी हांगासर आनी एक म्हाका खुशी फादर मॅथ्यू आसा तांचे कार्यक्रम जावन 2 हप्त्या उपरांत म्हाका किन्नीगोळी खंय कडेन एकलो अक्रिस्तांव भाव मेळ्ळो आनी तो म्हणा लागलो तुजें हालो फादर कार्यक्रम आमी पळयता आनी किन्नीगोळेच्या पाद्रापाचें आमी संदर्शन आयकलें
त्या पाद्रापान म्हज्या भुरग्याक शिकोवंक हेल्प केलां. आज म्हजो भुरगो कितें जाल्यार हो पाद्राप कारण म्हणून. कित्याक म्हाका गौरव भोगता, कित्याक म्हळ्यार आमच्या समुदायांत कितें जाता तें आमी आज हेरांक दाखोवंक शकता. आनी ह्या कार्यक्रमाक कातोलीक सभेन सपोर्ट करचें म्हणटा. कित्याक हांव ही गजाल स्पेसिफिकली सांगता म्हळ्यार म्हाका सांगूंक आज बेजार ना. फाटल्या 1-1.5 म्हयन्या पयलें आमच्या ऑफिसांत एक आयुध पुजा जाल्ली आसा. आमच्या फाटल्या 20 वर्सां जावन जाता. कित्याक म्हळ्यार हेर जातीचे आमच्यांत चड आसा, 60% म्हणशीर तेच आसात. तांकांय आमी खुशी करची पडटा. ती आयुध पुजा जाताना ती बोटांनी येतात आनी हांवें ह्या वर्सा गांवांत आसल्यान भाग घेवचें पडलो. म्हळ्यार तातूंत मुखार रावचें पडलें. त्या हाजे लागीं कोणी फोटो काडन तो खंयी सोशल मिडियान गेलो. पूण बेजारायची गजाल म्हळ्यार आमच्या मदलोच आमच्या देशीचो एकलो याजक पाद्रापाच्या ग्रुपांत तो फोटो घालून एक संदेश धाडचे प्रयत्न करता. वॉल्टर आजकाल हिंदुवांच्या टेंपलांक हिंदुवांच्या धर्माक फॉलो करता म्हणून. आनी ते म्हाका बेजार आयिल्ले आसा. पूण ताका कोणीय कसली प्रतिक्रिया आमकां तांकां मेळोवं ना. पूण आज हांव सांगता, फाल्यां सकाळीं जॉयल आसा हांगासर. फाल्यां सकाळीं ताणें वोटाक रावलो जाल्यार काली क्रिस्तांवाचे वोट ताका पुरोगी. फाल्यां JR लोबो जावं दी, आयवान जावं दी, वोटाक रावले जाल्यार ताका काली आमचे वोट पुरोगी. तांणी देवळाक वेचे नाका गी, तांणी दुसऱ्या तांच्या संदर्भार तांच्या कार्यक्रमाक वेचे नाका गी. हे सवाल हांव आज त्याच मनशा लागीं कोण ते फॅनाटीक म्हणटात पळय तांच्या लागीं हांव सांगूंक आशेता. आनी कातोलीक सभेन ताज्या मुखेल्यांनी हाका सपोर्ट करचें म्हणून सांगता. कित्याक म्हळ्यार आमचो बिस्पुत्व बंधुत्व मुखांत्र सगळ्या धर्माक सांगाता हाडचें प्रयत्न करता. देखून ल्हानशी गजाल हाडून आमी कोणाचेय मतीन कन्फ्युजन घालचें नाका. आमच्या धर्मांतय, आमच्या भाशेंतय, आमच्या समुदायातय आमकां गौरव आसा आनी तोच गौरव आमी हेरां कडेन दाखया. आखेर करचे पयलें आयच्या आतांचो प्रस्तुत अध्यक्ष रॉल्फीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या 1 वर्सांत हांव न्हू भोव लक्षलान ताजें काम हांव पळोवन आयलां. विशेश जावन मडन त्यारान जाल्लें तें एक बृहत कितें म्हणटात ती रॅली आसा. सुमार 30,000 वयर लोकांक ओट्टू करची शाती ताका देवान फावो केली. आनी तांतू हांवूय वांटेली जाल्लो म्हणून सांगून म्हाका गौरव आसा. कित्याक म्हळ्यार ती एक हिस्ट्री, तो एक इतिहास. मुखल्या दिसांनी असलेच व्हडले व्हडले कार्यक्रम जायचे. आमच्या समुदाया खातीर आमी झुजाचे. सांगता हेरां समुदाया कडेन आमी संबंद बरो उराजे म्हणून सांगून हांव परत तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव आनीकी जायत्या जाणांक आयचे हे कार्यक्रम आनी कातोलीक सभा प्रेरण जावं दी म्हणून आशेता. देव बरें करूं.